विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हांगा उपस्थित अशील सगळ्यांक अनेक पण स्वागत करता तुम गोतशी म्हणके प्रति सेशना फुडे 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन आसा आयचे आमगेल कीर्तनीय हिरा कामत माताजी माताजी तुम स्टार्ट करूया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 हमार हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही विंगाड विंगाड ट्यून घेऊन पूर्ण जाऊन भक्तींत आईचे सेशनाक एक चालन दिलेलं असतं. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम मुखार सुन येऊ का तुमगेल सेव देऊ का म्हणून येता. हरे कृष्ण. आता मी मुखार सुया. आईचे सेशन असं दांचे अध्याय तुकुनु दांचे कॅन्टो तुकुनु 5 more queens म्हणून हे सेशन घेवच्या येता असं ती आमगेले मोगाची हर ग्रेस विनोदावाणी माताजी तुमगेले इंट्रोडक्शन दिवच्याक म्हाका मस्त खुशी जाता असं तुमगेले किरू परिचय दिवच्याक प्रयत्न करता माताजीला एक आर्मीक नाव विद्या पै म्हणून त्यांनी पुढे अबुधाबीन आशिल्ली ती आता उडपीन सेटल जाल्ली ती माताजी ही सोलिनेस भक्ती राघव स्वामी महाराजा तुकुन इनिशिएशन घेतील असं आणि 2020 तू इस्कॉन जॉईन जाल्ली ती तशीची 2024 तू आनी इनिशिएशन घेतील असं माताजीना लोकल इस्कॉन सेंटरान किचन सेवा करता असा ती तशीची भागवत पुराण कोंकणीन तू एक मेन सेवादारी माताजी त्यांनी संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाचे कोऑर्डिनेटर आणि खंयचे सेशन स्टार्ट करचे रेकॉर्डिंग करचे आणि पुरा माताजी करता ती तशीची श्री कमलाक्ष पै हांगेले धर्मपत्नी जावन आसा ती माताजी आणि तांकां 2 चेडूं आसा ती अविनाश आणि अवनी म्हणून तशीची माताजी वैष्णवा सर्व्हिस करता म्हणून तांगेले मिशन माताजी तुमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांव स्वागत करता असं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओट माताजी हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. सो फर्स्ट टाइम हांव हें करता सो एंकरिंग करच्याक भंय म्हाका सो स्पीकर जावन येयला गेले गुरुदेवाला अनुग्रहा निमित्त पुरा जनांना वैष्णव तांगेले आशिर्वादा निमित्त म्हाका हे भाग्य मेळना तशेंच आमगेल्या मुरलीधरचंद प्रभूचे सखीचरण माताजीक तागे निमित्त हांव इतल्या हांगा येयली सो तांकां केन्नाय विसरूं ना सो तांकां मेगेल मनस्पूर्वक हांव तांगेलो आशिर्वाद मागता अशी तांगेलो आशिर्वाद आमगे पुरा जनांना वेर आसता तशीच पुरा जनांना वेर तशी तांगेलो आशिर्वाद आसता म्हणून हांव निमून घेता हरे कृष्णा हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकट भक्तांक की हांव हे सेशनांत मेगे निमित्त कसनी चुकी जायना तशी जायनशी हांव आशिर्वाद मागता तशी मेगेले गुरु महाराजाच्या चरणावर रविंद्रांत नमन करताची तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ल्या पुरा वैष्णवांक
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. Miguel mit kasane tu ki jara mak maafi karachi. Miguel first session. Hare Krishna. आता मग जय राधा माधव संगनो आम्ही सेशन स्टार्ट करच्या प्रयत्न. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव. प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्व अभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया, तद्धाम वृन्दावनां रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता. श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम प्रमार्तो महान्, श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मत इदं तत्राधरो नापराः. व्यादस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, कुब्जाया किं मुनामरूप अधिकम्, किं तत्सुधां नोदनम्. वंशको विदुरस्य यादवपतेर् उग्रस्य किं पौरुषम्, भक्त्या तुच्छति केवलं न च गुणे भक्तिप्रियो माधवा. नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण श्रीमती स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती वंदनीय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरवस्य नमः. प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण हरे कृष्ण. आज म्हाका टॉपिक मेळ्ळा 5 more क्वीन्स म्हणून. सो हे स्टार्ट करचे पयलीं फुडें आमी 2 सेशनां म्हाका शिवच्या हे टॉपिक.
हर ग्रेस जननी माताजीन घेतिला 2 टॉपिका मागशी आता कृष्णाक कितले जन राणी आसची सांगतास पे कोणी 16,108. हाँ 16,108 हरे कृष्ण ತಂತು 8 ಜನ ಪಟರಾಣಿ ತಂತು 8 ಜನ ಪಟರಾಣಿದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಪೈರು ಜನನಿ ಮಾತ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಜನಸೃಷ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈವೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ खंयच्या देशांत ती राणी कोणाक धुव गोतस की उडगासस की हरे कृष्णा विदर्भाची हा वय विदर्भ राजाले भीष्मकाल धुव हरे कृष्ण सो तिका तिगे अण्णा कोणाल वट हळदी करता म्हणून हे करता पुरा तयार करता तिगे भाव शिशुपाल करेक्ट पण तिक मात्र कोणाल वटू कृष्णाल वटू हळदीक जेवका म्हणून तिका अशी सो ती कसं करता आम्ही ऐकलीचे ती एक लेटर बरयता कृष्णाक ते ब्राह्मण थ्रू कृष्णाक दिता सो तशी तांगेले कृष्ण येवन मागीर तिका हळदीक शेतांगेली नेक्स्ट सेकंड राणी कोण उडगेसस की नेक्स्ट आमगे सेशन घेतिले हर ग्रेस ब्रजदेवी प्रिया माताजीन हन्नी सत्यभामा. सत्यभामा सत्यभामा पशी पुढे कोण येताची जांबवती जांबवंती. वय जांबवती जांबवती कोणाल धुव जांबवंताले. जांबवंताल धुव जांबवंताल धुव ते कशी जाता स्टोरी तुम्ही ऐकली कशी त्या हळदीक जाता म्हणून म्हळ्यार कृष्णाल वेरे कपवा दिता शमंतक मणी ताणचेवरला म्हणून पयला तशी तो त्या शमंतक मणीक सोदून वचाक तो सोदिता सोदिता जांबवंताल गुहेक येता सो तशी तांगेल मध्ये दोग जनाला युद्ध जाता सो जांबवंत कोण गोतस पुराजनाक कोण जांबवंत रामालो भक्तू सो ताका युद्ध जावन मागीर तो ते मणी दिता तशींची तांगे धुवेक जांबवतीक तो कृष्णाक वाडिकोन दिता ताजे नंतर तिनी राणी कोण पटा राणी सत्यभामा. सत्यभामा वय सत्यभामा कोणाल धुवा कोण जितालो सतरा जिताले धुवा ते कसं जाता 17 जिता कशी वाडी कोण जाता म्हळ्यार 17 जिता मागीर कळता की शमंतक मणी कृष्णान चोरलेले नाही ते खंयची थ्रू आयिल्ले म्हणून ताका कळता सो ताका मस्त पश्चाताप जाता मागीर तो कृष्णाक तागेले धुवेक सत्यभामा हे मनान ती गेली यशस्वी कृष्ण जेवका म्हणून सो तांगेले दोग जाणां हळदीक जाता ओके हे एक जन जालीची 8 राणी तू पटा राणी तू एक जन जालीची आणि 5 मोर क्वीन्स आसाचे आता 5 मोर क्वीन्स आल्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही आता ऐकूया 5 राजकुमारी तू कोण कोण येताच म्हळ्यार फर्स्ट येताची काळिंदी नेक्स्ट सेकंड मित्रवृंदा थर्ड नग्नचिती म्हळ्यार सत्या तिगेलें नांव फोर्थ भद्रा आणि पंचाची लक्ष्मणा ओके हे आता 5 राजकुमारी काणी बट हे स्टार्ट कशी जात म्हळ्यार हांगा स्टार्ट कस जाता म्हळ्यार हे चॅप्टर 3 पार्टांतू डिवायड केला हांनी फर्स्ट पार्टान कसं म्हळ्यार हागेले कोणाले कृष्णाले सरप्राईज विजिट असता कृष्णाले वय फर्स्ट पार्टांतू कृष्णाले सरप्राईज विजिट असता हस्तिनापुराक सेकंड मागीर तांतूची हे येता कसं लाक्षाग्रह त्यावेळी येता तांतू नाही सॉरी सेकंड येता हे कसं सेकंड तागेले येता हांतू 2 पार्टांतू खांडव वन खांडव अग्नी देवाक संतुष्ट करचे ते येता मागीर थर्ड पार्टांतू राजकुमारी तांगेले 5 राजकुमारी हळदीक कृष्णा लोटच जाता सो हे थर्ड पार्ट कोण केला फर्स्ट पार्टांतू कसं जात म्हळ्यार एक हे येता धृतराष्ट्राले हांगा हस्तिनापुरांत एक घाब येता की कसं म्हळ्यार 5 पांडवांनी म्हळ्यार फटी घाब घालताची 5 पांडवांनी कुंती
लाक्षाग्रहांत तांगेल हें जाल्लें म्हूण तसं दहन जाल्लें म्हूण एक फटी वदंत येता. ताजे मागशी मागीर वापस हें येता की कसं म्हळ्यार ना तांणी 5 जणी आनी कुंती देवी तांणी जिवंत सती तांकां हस्तिनापुराक पळयला म्हूण. बट कृष्णाक आनी बलरामाक हें सुद्दां आयकतना ना आमी वचून एक फावटी पळोवन येवया म्हूण तांकां म्हूण तशें तांणी हस्तिनापुराक भायर सरताची. सो हस्तिनापुरा ह्या फावटी कृष्ण भायर सरता वैभवार भायर सरता. पण तांकां गोत्त आसना पांडवांक की कृष्ण येता असं म्हूण. सो तांकां कृष्णान मस्त प्रियची पांडवांक. सो पांडवांक हस्तिनापुरा एंट्री जाले फुडलें हांकां पुरा खुशी जाता पांडवांक. सो स्वागतान कृष्णाक स्वागत करताची आनी तांणी ताका हासन दिताची सत्कार करताची खुशेर तांकां वेलकम करताची कृष्णाक. सो तांकां इतलो खूश जाता म्हळ्यार कशें जाता म्हळ्यार तांकां एक नमुने निर्जीव सी आई आशिल्ल्यांक कृष्णा पळयल कुळ एकदम लवलवीक जाल्यार कसनीक एक पळयल कुळ लवलवीक जावन कशें जाता तशें जाता तांकां कृष्णा पळयल कुळ्ळें. सो भारी तांकां खूश जाता पुरा क्रियाशील जाता तांणी कृष्णा पळयल कुळ्ळें कसन जडत आशिल्लें पुरो तांगेल माय जाता कृष्णा पळयल कुळ्ळें. सो कृष्ण पुरा जाणांक आलिंगन करता तशेंच युधिष्ठिर आनी भिमाले पांय धरता कसं म्हळ्यार तांणी कृष्णा गेल्या पयशी कोड्डा म्हूण. तशेंच अर्जुन तागेलो मस्त प्रिय तांगेलो. सो तागेले सेम वयस्क तांणी एकय एजाची. सो ताका आलिंगन करता तशें नकुल आनी सहदेव कृष्णाले पांय धरताची. सो तेन्ना जस्ट तांगेल्या व्हडीक जाल्लेली मात्र आसता द्रौपदीका. सो ती येता कृष्णाला आशीर्वाद घेता. अशेंच तांणी पुरा जन हस्तिनापुरांत कृष्णाक लायक वैभवायर स्वागत करताची आनी ताका आसन ग्रहण करून दिताची कृष्णाक. तशी कृष्ण पंच पांडवां पळयले नंतर कुंतीक मेळूं वता. कुंती तागेली कोण कुंती तागेली अण्णा भयणी अक्का. सो तिगेले पांय धरता. कुंतीक मस्त खुश जाता कृष्णा पळोवन. तिगेले दोळ भरून येता भावूक जाता ती आलिंगन करता कृष्णाक. तिगेले अण्णा सायडाचे गेले अम्मा थंयचे घरचे योगक्षेम निमगीता. तिगेले भाव कशें आसा वसुदेव कशें आसा तागेले बायल कशें आसा तांगेले संसार कशें आसा म्हूण तशें पुरा निमगीता. कृष्ण निमगीता पांडवाल्या संसाराचे ಬಗ್ಗೆ. कृष्णा पळयल कुळ्ळें कुंतीक फुडली पुरा उडगास येता ताणें कशी आमगेले वयर दही केलेली कशी पुरा राखिलो म्हूण तिका ताची एक उडगास येता कृष्णाले. सो तिका तेन्ना तिगेले एक श्लोक आमच्या भागवतमांतू फर्स्ट स्कंदांतू 8 चॅप्टरांतू 55 श्लोक आसा. कुंतीन सांगिल्लें विपदा सन्तु भाषत्वा तत्र तत्र जगोद्गुरु भवतो दर्शनम यत्सात पुनर्भव दर्शनम. कसं म्हणता तिका ती कुंती म्हणटा तू म्हाका हांव अनुभविसिल्लें पुरा विपत ओपास येवं जेव तशें जेवं आनी तूं कसं म्हळ्यार तुका मी पडे पदे पळोव तशें जाता तुगेलें दर्शन जाता. तुगेलें दर्शन जाल्ले निमित्त कसं जाता आमी पुनरपी जनन आनी मरणा देखून आमी आमकां तातूंत बिडगोड मेळटा म्हूण. अशी कुंती पुरा उडगास करता कशी सान आसतना भिमाक ते विशाचे हें दिलें तांतू तांणी भायर येताची. मागीर कितलो पुरा कश्ट येयला तो तांतू पुरान तू लाक्षाग्रह असो अंत असो तांतू दाखून पुरा कृष्णान तांकां हें केलेलें आसा भायर काडलेलें आसा. तशींच अक्रूराक तांगेलो योगक्षेम पळोवन निंबूच्याक ते पटयलें आसा कृष्णान. सो ते पुरा उडगास करता कुंती. सो तिका दोळ भरून येता. सो कितलो आमगेल कृष्णा तूं आमकां राखता कितलो विपत येयलें जाल्यार तूं उडगास दवरून घेतला आमकां तुगेले निमित्त आमगेले कश्ट पुरो दूर केलें. तुगेले हांचे निमित्त कृपे निमित्त आमकां केन्ना शुभ जाला म्हणटा ती. तशींच ती म्हणटा की तुका तारतम्य ना तुका पुरा जन एकल्याक तुका शत्रू ना तूं मित्र ना पुरा जन समान जावन पळयता तूं पुरा जन तूं रक्षण करता कोणाले बगी तुका हें ना बांधवी ना कोणी एकलो मोग म्हण ना आनी एकलो शत्रू म्हण ना
पुरा जन तुका एकल्याका तू पळयता, पुरा जन एकल्या समान तू स्पंदिस्ता म्हण तशी सांगता. तशी तांतू एक भगवद्गीतेंत एक श्लोक आसा, तांची म्हळ्यार अध्याय 9 श्लोका 26. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. म्हळ्यार हंतस तू कोणाले कನ್ನಡ हंतस हांव सांगता ನನಗೆ म्हळ्यार तो कृष्ण म्हणटा कोणाले विशयी ताका असूय ना, कोणाले पक्षपाती ना, तो पुरा जनाल विशयी तो समान जावन आसा. जाल्यार कोण तागेले भक्ती करताची, सेव करताची, तो तागेले स्नेहित जावन आसता आनी तो म्हगेल्यांत आसता, हांव तागेल्यांत आसता म्हणटा तो. सो तागेले भक्ती केल्यारी म्हण तशी. सो तशीची कुंती ह्या पुरा उडगास करून घेता कृष्णाने प्रति एक विषय कशी ताणे हे केले म्हणून. म्हळ्यार ती ताका हें दीत कसं म्हळ्यार एग्जाम्पल ती एक हें दिता कसं म्हळ्यार पुरा जन अम्माक आवसूक पुरा जन चेडू एकल्याक खंयचीय आवसूक कोणी आसा तांकां भेदभाव म्हूण ना. प्रत्येक तिका कितलेय चेडू आसत, एक चेडू आसत ती 10 चेडू आसत, 10 चेडूवांक ती एकल्याक मोग दिता. ताक चेड हाक चेड तो चल्लो ही चेल्ली तशें म्हण कसं ना, ती आवसूची पुरा जन अम्माची. जाल्यार तांतू कसं म्हळ्यार कोणी एक 2 चेडवां आतां अम्मान सांगलें म्हण आयकताची, तीन सांगिल काम करताची. ती चिकेची चड हें करतना ते चिके मोग म्हूण न्ही, ते चिकेची त्या सायडाक वल्लो चिके चड आसता. सो तशींची आमी कृष्ण ही तशींची पुरो जन ताका एकल्याक जाल्यार सदांय तागेले आराधन केल्यारी, सदांय ताका उडगास करता राबल्यारी ताका विसर नाशी. सकाळ सांजे तागेले उडगास केल्यारी तो इलेक्ट नव्हे ही म्हळ्यार अम्मा म्हणकेची कृष्ण म्हळ्यार आमकां अम्माची नव्हे. सो तो तशी चिक्के तागेले ओलो चिक्के चड आसता, ताकडेची कसं म्हणटाची चिके वल चिके हा सायडा चिक्के वल वता तशी. सो आमी ते हांतू ती उडगास करता कृष्ण सॉरी कुंती. तशींची युधिष्ठिरय हांगा कृष्णाल बगी सांगता कसं म्हळ्यार तू पुरा जन स्नेहित जावन आसता जाल्यार पांडवांत विशेष आसक्ती ताका आसता. कोणाक कृष्णाक. पांडव सांगता तू आमगेल बगिश्ट इतलें करूण कृपे तू आमगेल बैर दवरला, आमी फुडल्या जन्मांत कसं पुण्य काम केलां की आमकां गोतना. जाल्यार तुका सदांय तुगेले कसं ध्यान कोरून तुगेलो इतल्या कसं तपस कोरून पुरा तांगेल हें करताची कसं तुगेल कृप घेवका जाल्यार कितलो कश्ट करताची, तुगेल तपस करताची, तुगेल ध्यान करताची. बट आमी कसन केला म्हूण आमकां गोतना. जाल्यार तुगेल कृप केन्नाय आमगेल वयर आसता, आमगेल वयर दय दवरल्या तुवें म्हूण तो युधिष्ठिरा कृष्णाक होगळशिता. मागीर तशींची युधिष्ठिरा कृष्णा म्हणटा की आतां हांगा कसं कृष्ण हस्तिनापुरांत युधिष्ठिर ताका हें करून घेता कसं प्रार्थना करता की आतां पावसाळ स्टार्ट जाला. सो चातुर्मासाक 4 म्हयने तू म्हळ्यार हांगा तू राब म्हणून सांगता कृष्णाक. सो तेन्नाची चातुर्मास स्टार्ट जाता. कृष्ण युधिष्ठिराले हें स्विकार करून घेता. कसं म्हळ्यार चातुर्मासांत तू चड जावन एके कडेन राबताची. आमकां गोत आसा चातुर्मास आमगेल स्वामी चातुर्मासा बसताची म्हळ्यार तेन्ना पावस खंय वच्चा जायना. सो ता निमित्त कृष्ण तांगे हें हस्तिनापुरांत राबता. तेन्ना हस्तिनापुरांत आशिल्ल्यांक पुरा जनाक एक अवकाश कृष्णा पळोवशाक कृष्णान तांकां हें करचें तांगेलें एक भाग्य म्हूण तांणी म्हणटाशी. सो आमकां तशें नव्हे चातुर्मासा टायमार स्वाम्यान आशिल्लें आमी खंयची ते गांवच्यांक सदांय स्वाम्याल दर्शन जाता, स्वाम्याल देवाल पूजा जे पळोव येता. सो तशींची अशींची चातुर्मासांत थंय कृष्णान हस्तिनापूर आशिल्ले जनाक दोळे एक तांकां एक हब्बूक म्हळ्यार कृष्णाक पळोव येता म्हूण तशी. तशींची अशा हांगा हस्तिनापुरांत कृष्णान राबिल तेन्ना एक दीस कृष्ण आनी अर्जुन कोण हाक वताची तांच्याक रान्नाक हें करशाक कसं पेटे आडून म्हळ्यार कसं म्हणटाचे आमचे गेल्यान गोतना बेटेक वताची.
सो कसला म्हळ्यार काडू प्राणीकांनी हें करशाक रान्ना वचून कसलाक म्हळ्यार एक तांगेले हक्क न्ही कसलाक एक हें पूर्ती करशाक न्ही प्राणी काण मारशाक जो तांगेले एक शॉक कसला म्हळ्यार तांगेले एक खुशेगोस्कर न्ही मना खुशेगोस्कर प्राणिकांनी मारचे वचनाची तशें करचे न्ही बेटे वच म्हळ्यार आतां म्हण कितें फुडली कसले वता आशिल्ल्याची बेटेक म्हळ्यार क्रूर ब्रग असता तांणी मस्त हाबी जाताची आनी हांगा खंयच्यान तूं सण सण प्राणीक आशिल्ल्यांक तांकां उपद्रव जाता हे पुरो सिंह असल पुरो क्रूर ब्रगाल निमित्त मागीर रान म्हणटना काडू म्हणटना धान्य असताची ऋषी असताची तांगेले आश्रम असता तांणी मस्त उपद्रव दिताची क्रूर प्राणीक तशें तांकां कंट्रोल करशाक तांकां तांगेली संख्या उणी करशाक सो तांणी ते एक राजा महाराजा तांगेले एक हें आसता सिस्टम कसलें म्हळ्यार हांगा वचचें बेटेक वचचें म्हूण तशींच अर्जुनानी आनीक कृष्णान हें आशिल्लें कसलें म्हळ्यार बेटे वचचें की मुखारी अर्जुनाक मस्त हांकां मारचें आसा कोणाक शत्रूंक पुरा तागेल थ्रू कृष्ण अर्जुना थ्रू हें करून घेता म्हणून ताका गोत आशिल्लें सो त्या निमित्त ताका एक नमुनेचे कसं म्हणटाची प्रॅक्टीस जेवो तागेले हें आसो म्हणून ताची कृष्ण अर्जुनाक बेटेक आपोवन व्हरता सो मस्त कसलें काडू हंदी हांकां तांकां मस्त क्रूर आशिल्ल्या ब्रगांक मान काडता अर्जुन मागीर केलो हाका यज्ञाक जेवका म्हणून युधिष्ठिराक राजा महारांगा हस्तिनापुराक राजनाक राजधानीक तांगे राजाक पेटोवन दिता सो तशींच तांणी पूरा ऋषिमुनीक ते राबची तशी तांणी तांकां कसले ತೊಂದರೆ तशी जेव ते शांत रितीरी अशें तशें तें एक क्षत्रियाल कर्तव्य कसं म्हळ्यार तांणी बरी हें मात्र न्ही इवन रान आशिल्लें ऋषींक मुनीक तांकां कसले ತೊಂದರೆ जायनाशी तांकां तपस्वी करशाक तांगेले कसले तांगेले यज्ञ करशाक हांचे निमित्त काडू प्राणी निमित्त ತೊಂದರೆ येवचेनाच म्हणून तांणी तें एक राजाले कर्तव्य की तांकां एक हें दिवच्याक कसलें शांतीरी तांगेले काम जेव तशें करचें तांगेलें एक कर्तव्य आसता सो तशींच दोग जन भेट जाता भेट जावन तांकां मस्त हें जाता कसलें पूर जाता कोणाक अर्जुनाक हांगा दाखोवन आमगेलें हें स्टार्ट जाता हागे फर्स्ट राणी कोणालें कालिंदीलें दाखोवन हांगा दाखोवन स्टार्ट जाता आमगेलें काणी सो आतां कसं जाता बेटे वचून आयस जाता तो उद्दा पिवच्याक म्हणून कृष्णानी अर्जुन यमुना तटारी बसताची अंतू कृष्णाक अर्जुनाक नामस्के कृष्णा म्हणून आनी तशीच द्रौपदीक कृष्णा म्हणटाची सो आपूचेच के तांकां कृष्णा म्हळ्यार कृष्ण अर्जुन कृष्णाल सक म्हणून तशी तांकां तें हांगा दिलां सो आपयताशी कृष्णाक आनी द्रौपदीकय कृष्णा म्हूण आपयताशी म्हूण कृष्णे म्हूण आपयताशी द्रौपदीक आय थिंक सो तशें तो उद्दा पिवच्याक तांणी यमुना तटार बसताची थंय एक चंदी सुंदर युवती थंय एकडे तेकडे बत्त आसता यमुना तटारी ती वय एकडे तेकडे भोंवत आसता तें कृष्ण आनी अर्जुन पळयताची अर्जुन ते तिगेले वचून निमगीता तूं कोण हांगा कसले हें आयलें कसले कोणाक तूं सोदितस तुगेलो उद्देश कसले तुका कसले हेल्प जाल्यार म्हाका सांग हांव करता म्हूण सांगता ती कोण म्हळ्यार साक्षात ती यमुना न्हंयची आसता ती कोण सूर्यदेवाली धुव तिगेल कसले ती कसले थंय बस तिका सूर्यदेवान यमुना हाचे न्हंयत भितरी तिका एक अरमन कोण दिला तिगेले ती तपस करता आसती कसलाक म्हळ्यार तिका विष्णूच बामूण जेवका म्हूण सो म्हाका दुसरे कोणी नाका पुरुषोत्तमूची म्हाका म्हगेलो बामूण जेवका म्हणून म्हळ्यार ती म्हाका तोच हर ह म्हूण म्हगेल भावने म्हूण ती तागेल तपस करता तिका कळटा हो अर्जुन म्हणून ती सांगता तूं धीर अर्जुन म्हणून म्हाका गोत आसा हांव विष्णू सोड दुसरा कोणाक पती म्हूण स्विकार करून घेना कसले म्हळ्यार पुरा जिवाक रक्षण करचें तो एकलोची आनी बद्ध जिवीक मुक्ती दितलो तोची
म्हणून तो सांगता मग ताकाशी ती विष्णूक प्रार्थना करता की मिगेल वैरी प्रसन्न जावका म्हणून तशी ती अर्जुनाला कसले सांगता म्हळ्यार तिका गोत आसा अर्जुन कृष्णालो परम भक्तो म्हणून ताण प्रार्थना केल्यार कृष्ण खंडीत ना म्हणा म्हणून आम्ही कसला म्हळ्यार करेक्ट अंत कसं बरयला म्हळ्यार केलो पटी आम्ही डायरेक्ट देवाला प्रार्थना करची पशी फुडें करची पशी भक्तां थ्रू प्रार्थना केल्यार ते वग्गी देव घेता म्हणून आम्ही मस्त पळयताची इवन आम्ही पळय आम्ही देवस्थाना वताची नालू केळ करताची आम्ही मागताची बट आमकां ते भटमामान मागून दितना ते एक हे जेवचे आसा खुशी जेवचे मनाक आम्ही जावन मागल्यार दीन म्हूण ना देव जाल्यार भक्तां थ्रू तो म्हळ्यार तो भक्तां थ्रू मागल्यार ताका तो वगी हे करून स्विकार करून घेता म्हणून आम्ही पुराय जाणां ते एक्सपिरियन्स घेतला वर्षापूर देवस्थाना नाल्ल केळ करून दिता वताचे आमी सो आम्ही नाल्ल केळ घेवन हे कोण येयला ताका तसं ना बट तितले मना तृप्ती येना बट ते कोण भटमामाल थ्रू तांणी प्रार्थना करून तांणी एक 2 मंत्र सांगून की प्रार्थना करून की आमगे मनाची कसं इच्छा की आम्ही भटमामाला सांगून तांणी हे कोण दिल्यार आमकां कसं की मस्त तृप्तशी आम्ही सांगता भटमामानातला आयकून मागून दिल्या म्हणून तशींची कसं म्हळ्यार तो भटमा आमकां कसं नसता तो भक्त आलो कृष्ण आलो लागींच्यान आसा सदां तागेलो पूजा करताची अर्चन करताची सो त्या निमित्त तांगेल भक्त आल्या बग्गी कृष्ण घेता म्हणून सो तशी सो त्या निमित्तीन अर्जुन आल्या की हे विशय ती सांगता ती म्हणता आमगेल नाम काळिंदी हांव हांगा वास करतास हांव सूर्यदेवाल धुव मिगेल अण्णान हांगा एक महल बांदून दिला म्हाका कृष्ण मेळू तनक हांव हांगाच उत्तान तूं भितरी राबता म्हणून तीन प्रतिज्ञा घेतल्या म्हणून सांगता आता कृष्णा गोत आसा कृष्णा गोतना तो परमात्मा ताका गोत आसा तिगेल हृदय कसं नसता जाल्यार ताणी एक आजीಗೋಸ್ಕರ अर्जुना पेटयल्या निंबुशाक सो तशेंच कृष्ण तिका काळिंदीक स्वीकार करून रथार बसकारान तांणी युधिष्ठिराला महाराजा घरकडे वताची सो तशी मागीर कसं जाता म्हळ्यार हांगा जाल्या नंतर की हा तपास हे येता अंतू खांडव वनाचे प्रस्तावना येता हांगा कसं जाता हाजे जाल्या नंतर कृष्ण हस्तिनापुरांत आसतना सो युधिष्ठिर महाराजू एक अपेक्षा आसता कसल्या म्हळ्यार एक महल पॅलेस म्हळ्यार महल निर्माण करता म्हणून कृष्णाला सांगता तो सो कृष्ण विश्वकर्माक आदेश दिता एक अद्भुत नगर निर्माण करता युधिष्ठिर मागीर सांगता आनी थोडे दीस राबच्याक राम कृष्णा म्हूण ताका कृष्णाक हे करता रिक्वेस्ट करता कृष्ण युधिष्ठिराला प्रार्थना स्वीकार करून घेता आनी ಸ್ವಲ್ಪ दीस हस्तिनापुरांतू राबता तो अंतू मध्येंतू खांडव वन म्हूण आसता इंद्राक ते हे जालेलें सेरवलें तें एक वन तातूंत अग्निदेव कृष्णाला प्रार्थना करता कसलें म्हळ्यार म्हाका खांडव वन म्हळ्यार तातूंत मस्त मुलिके म्हळ्यार जडीबुटी मुलिके ते आशिल्लें म्हाका हक दी म्हाका खवशा दी ते अग्नीक जेवका म्हाका जेवका म्हणून कृष्णाला रिक्वेस्ट करता कृष्णा थ्रू तो हे करता म्हळ्यार ताका तो प्रसाद जाता अग्निदेवाक कृष्ण मागीर अर्जुनाक हेल्प हे घेवन सहाय घेवन खांडव वनाचे हे करता हे दिता अग्नीक अर्पण करता सो अग्निदेवाक अग्निदेव भक्षण करता ताका भारी खुश जाता तो गांडीव म्हळ्यार एक धनसू आनी चारी धवे घोडो रथू आनी बाणू मंत्रशक्ती आशिल्लें आनी अक्षय बत्तळिके म्हळ्यार माड दवरचे ते हे सो हे पुरा अर्जुनाक तो दिता अग्निदेव बट ते अग्निदेव अर्जुन ते हे करताना खांडव वनांतू एक राक्षस आशिल्लो माया दानव म्हणून सो ताका अर्जुन रक्षण करता ते हाजे निमित्त खांडव त्या वना उज्ज लागताना सो तो कसं करता अर्जुनाक हे करच्याक खुश करच्याक विश्वकर्मान कसं हे केलेलें नगर निर्माण केलेलें थंय तो एक भवन निर्माण करता एक नमने कसं म्हणटाची जादूई टाईप कसं म्हळ्यार
म्हळ्यार तूं पळयता उदकाशें दिसता बट ते उदक न्ही नाल आसता बट पळयता नाल अशी म्हण चमकल्यार ते उदक आसता अशी तो भारीचंद एक भवन निर्माण करून दिता मायादानम कोणाक हाका हांकां पांडवा तांकां सो थंय देखून मागीर ते पळोवन हाका कोणाक दुर्योधनाक मस्ती हें जाता झाड येता सो हांगेले भवन आनी हें पळोवन तशेंच कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ दीस नंतर युधिष्ठिराला आपण घेवन हांग वता खंय वापस काळिंदीक घेवन द्वारकाक तो भायर सरता तो कुशेरी सो हे हांतू काळिंदीक जालें नेक्स्ट कशें जाता म्हळ्यार फुडल्या आतांचे उज्जैनी म्हळ्यार अवंतीपुरा एक अवंतीपुरा म्हणून एक राज्य आसता ताका दोन राय आसता विंद आनी अनुविंदा म्हणून तांणी दोग जाण तांणी मात्र अर्जुन आल्या मस्त अर्जुनाक आश्रित जावन आसता तांणी सो तांकां एक भयण आसता मित्रविंदा म्हणून सो तिका ती भारी चंदी मस्त लावण्यवती कृष्णाली तांगेले रिलेटिव्हाची आसता ती तिका कृष्ण म्हाका स्वयंवरांत हांव कृष्णाक हें करून घेवका आरस बरें सुका म्हूण तिका आशी बट हांनी मस्त विरोध करता तिगेले भाव कसले म्हळ्यार तांकां कृष्णाक तांकां पळयलें जायना कृष्ण कसं करता स्वयंवरा दीस पुरा राजान आशिल्ले तेन्नाची पुरा जन लेद्राक तिका थंय दाखोवन तो हारसून म्हळ्यार हें करून व्हरता आपोवन व्हरता सो अशींची मित्रबंध हें सनसन्नी हें दिला 5 तांगेले सनसन्न टॉपिक दिला हांतू 5 पुण्या तांगेले सो तशी काळिंदील जाता मागीर आतां मित्रविंदा तिगे लोटू कृष्णाल्या वर्डीक जाता ह्या प्रसंगानंतर कृष्ण कोसला देशात रायो नग्नजित म्हूण आसता मस्त तो धर्मश्रद्धेच आशिल्लो वैदिक विद्यांनी पुरा अनुसरिसितो ताका कृष्णाल वयर मस्त हें भक्ती तागेली एक लावण्यवती जावन धूव आशिल्ली नग्नजिती म्हणून तिगेलें नांव सो लग्नजित राजा लागीं एक सात दृढकाय आशिल्लें हें आसता कसलें गुळी म्हळ्यार कसं म्हणी येता बैला पशी व्हड आसता गुळी म्हणून 7 गुळी आसता म्हळ्यार थर जावन आशिल्लींची सो तागेली एक हें आसा कसलें म्हळ्यार मिगेल धुवेक हळडीक कोरका जाल्यार ते 7 गुळी वट्टू तांणी कोण ताका सोलसिताच की तांगेले वट मात्र हळडी करून घेवचें म्हण तागेलें हें आसता दिवचें म्हणून तागेलें पण बांदून आसता तो मस्त बलशाली आशिल्ली त्या गुळी तांकां कसं म्हळ्यार रायाल तांकां दूर दाखोवन राय येयल्यार तांकां स्मेल येयल्यारय जायनाशिल्लें तांकां त्या म्हणटा तांणी हें करताशी तांकां सोलसूच्याक जायना खंयचेय राया तांकां सोलसूच्या जायना आशिल्लें हें पुरा सुद्दी प्रत्येक राज्यांत हें जाता स्प्रेड जाता म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तें हें सोलसिल्ल्या मात्र रायाल धुवेक नग्नजित रायाल धुवे नग्नजिती तिक मात वाडी करून घेवं येता म्हणून पुरा जनाक हें जाता कृष्ण हें आयकता सो तो वय वच्चाक कोसला दे राजाक वच्चाक रेडी जाता तशी कृष्णान येता आयिल्ले नंतर कोसला देश कोसला देशा राज संतोष हरी कृष्णाक स्वागत करता गौरवांत ताका वैभवांत स्वागत करता कृष्णाक ताका लायक उचित आसन दिता योगी ताका वस्तू पुरा भेंट करता सो तशी लग्नजिती तिका एक कृष्णाल वैरी मन आसता तोची म्हाका पती जावन मेळका मिगेल बामूण जावन जेवका म्हाका कोरका म्हण तिकेले एक भावन आसता तिका खुशी जाता मनांत तिका मस्त वर्स दाखोवन तिगेले एक मनांत आशिल्लें की म्हाका कृष्ण म्हाका बामूण जावन जेवका म्हणून त्या निमित्त मस्त कटुनिट्ट आशिल्ली पुरा कसं व्रत आनी पुरा आचरण करता आशिल्ली ती वय धर्म श्रद्धेन तूं पुरा व्रत आनी पुरा करता आशिल्ली केन्नाय तिगेले एक आलोचन आशिल्लें कृष्ण म्हाका बामूण जावन जेवका म्हूण सो ती मनान केन्नाय देवा म्हळ्यार हें करता आशिल्ली की मिगेलें मना आशिल्लें कृष्ण मिगेलें हें करूं इडेरिसू मिगेलें हें म्हणून अशी कृष्णाक मनस्पूर्वक ती प्रार्थना करता आशिल्ली
तिका एक हें आशिल्लें कसं म्हळ्यार कृष्णाक पुराजन हें करताची तो कसलें पुराजन ताका गौरव दिताची प्रति देवते लोकांचे देवते प्रभू गौरवपूर्ण प्रणाम करताची आणि लक्ष्मी देवी केन्नाय तेगेल्या हांग आसता पांयची तिगेलो सेव करता आसता सो प्रभू दुसऱ्या अवतारांतू भूमींत आयला तेगेल्या तेगेल हक्क तेगेल घनतेक तेगेल हिरिमेक हांव ताका तृप्ती करूं जत्वे म्हूण ती तिका हें येता मनांत तो देव तो परम पुरुष भक्तालेक तो मस्त करून आसता तागेल वेरी म्हणून ती तागेल बगे हें करता आलोचना करता आसता सो तशी अशी येता आसता ती कृष्णाक चिंतन करता आसता नगदजीत महाराजू धर्मनिष्ठ तो कृष्णाक स्वागत करून जाल्यार कितलो तागेल हें आसता की तागेल शक्तीनुसार कृष्णाक पूजा करता तो म्हणटा प्रभू तू समस्त ब्रह्मांडाक नायक तू नारायण पुरा जीविक तू शांतीधाम तू स्वयंपूर्ण तू हांव तू कसं दिवच्याक साध्य आसा म्हणून निमगिता तो कृष्णाक तुगेले म्हळ्यार हांव एक अल्पजीवी तुगेले सेव करचे म्हाका सामर्थ्य ना म्हणून सांगता तो कृष्णाक तू पुरा प्राणीले जिवीले परमात्मा तू सो तशी म्हणून हें करता सो कृष्ण सांगता की नगरजित महाराजाक कसं म्हणटा म्हळ्यार म्हाका तुगेले दुवेले ಒಟ್ಟು वर्डीकोर घेवका म्हूण सांगता तो सो कसं नग्नजित राज कसं म्हणटा म्हळ्यार तेन्ना खुशी जाता का जाल्यार नग्नजित राज म्हणटा प्रभू कसं म्हळ्यार नग्नजित म्हणटा नग्नजित खुशी जाता पुरा श्रीमंतीके पुरा गुण भाग्य देवती लक्ष्मी केन्नाय तुगेले हृदयान तू असता तशें आसतना मिगेल धुवेक तुगेले कशी दुसरो कोण श्रेष्ठ मेळटलो मिगेल धुव तुगेला तेंच अवकाश गती रक्त आशिल्ली तू यदुवंशाच नायक सुर्वेदकून मिगेल धुव म्हळ्यार मिगेल धुवेक सुर्वेदकून हांव मिगेल धुवेक तेंची म्हळ्यार ते गुळीक 7 गुळीक कोण सोलसिता की तांकां मात्र हांव मिगेल धुवे दिता म्हणून तशी हांव एक हें केलां म्हणून सांगता कृष्णाक जाल्यार ताका उगस आसा कसं म्हळ्यार कृष्ण पुरान तूं श्रेष्ठ आसा तसं एक कश्ट नाशी तू ते 7 गुळीक हतोटीन तू घेता म्हणटा ताका खंडीत विश्वास आसता रायाक सो तशी तो प्रार्थना करता कृष्णा लेगीन नग्नजित महाराज कृष्णा तू ते 7 गुळीक ते म्हळ्यार नांकाक ते दोरी घालून ते हतोटीक हाडल्यार मिगेल दुवेक तुका हांव हें करता मिगेल तू म्हळ्यार तू मिगेल दुवेक हांव तुका आडसून घेता म्हूण सांगता जाल्यार म्हळ्यार ताका हें करच्या हें ना इश्ट ना रायाक प्रतिज्ञे मोरूच्याक इश्ट ना कसं म्हळ्यार कृष्ण देव हो वय प्रत्येक वय जाल्यार ताणें एक प्रतिज्ञे घाल्ल्या सो त्या प्रतिज्ञे प्रकार कृष्णाकय तशी जी ते म्हळ्यार ते केल्यार मात्र तो दूव दिता म्हूण तो हें सांगता राय सांगता तेन्ना कृष्ण कसं करता तो तागेल्या कसं बिग कुर्ता बंदिल्ले हें कसं वस्त्र अंगवस्त्र गट्टी बांदिता आनी गुळी ಒಟ್ಟು हें करच्याक रडाय करच्याक सिद्ध जाता जाल्यार 7 गुळी आसताची तो 7 हें जाता विभाग जाता कृष्ण तांतून प्रत्येक गंचाक गुळीक नांका दोरी घालून हें कसं
आटाचे सॉरी खेळची सामान खेळल्या म्हणके तांकां पुरा जनाक वशाक करून घेता म्हळ्यार 7 हांव तुटी कृष्ण 7 हें जाता तसं तागेला हें घेता 7 डिवायड म्हळ्यार हें जाता तागेलें रूप 7 रूप घेता म्हळ्यार 7 जन गुळी ओट्टू ताका 7 रूप घेवका जाता कृष्णाक सो तशी अनेकदा कसो संदेश दिता म्हळ्यार नग्नजितीका म्हळ्यार नग्नजितीक अनेक नांव सत्य म्हूण आसता म्हळ्यार तिका गोत आसा ऑलरेडी कृष्णाक मस्त मस्त जन राणी आसाची म्हूण जाल्यार ती कृष्णाक हें करता आशिल्ली कसं मोग करता आशिल्ली तिका मागीर हें दिवच्याक बरोस दिवच्याक की म्हळ्यार तो 7 विस्तरण म्हळ्यार हांव एकलो जावन पळत अशी मिगेल हांव तुका कसं हें करना म्हळ्यार विस्तार करता कोणाक एकल्याक एक पुरा जनाला हांव तो समान जेवण आसता म्हूण ती म्हळ्यार हें घेवच्याक गती ना म्हूण ताणें एक हें कोन्न दिलें की कसं भरोसे दिलें की हांव इतले जन बायल आसल्यार तो हांव सेपरेट जावन हें आसता म्हूण तशें सो तागेले विस्तरणे निमित्त प्रतियೊಬ್ಬ पुरा जनाला हांव बायलेल ओटो हांव आशाक शक्त आसा म्हूण तशें तिका एक जस्ट एक ताणें हिंट दिलें कोणाक सत्याक नग्नजिती तिका तशींची ताका गुळीकनी पुरा हें करता कसं सोलस दिता सो रायाक भारी खुश जाता आश्चर्य दिसता खुशीनी तो तागेले धुवेक कृष्णा लोटू हें करता कसं स्वीकार करता तागेल्या जावई म्हणून कृष्णा लोटू हळदी कोण दिता वैभवारी तागेले रायाक राणीक भारी खुश जाता कृष्ण तांकां ते मिगेल धुवेक हें जावन मेळ्ळें म्हणून पती बामूण जावन मेळ्ळें म्हणून भारी खुश जाता सो उत्साह जाता राय पुरा कडेन नगर पुरा तागेले फुल्ल दे रायाल चंदुकोन नगर तागेले पुरा हें करता श्रृंगार करता शंख नगारी वाद्य पुरा संगीतांतू ब्राह्मण विद्वांस पुरा जन ताका संभ्रमांतू पुरा जन तांकां आशीर्वाद करताची सो नग्नजिताक भारी खुशेरी तो धुवेक हुडगीर दिता कसं हुडगीर दिता म्हणून म्हळ्यार कसं म्हण येता ताका आतां डोवरी फुड्या दिता आशिल्लीची डोवरी न्हयता जाल्यार दिवचे क्रम फुड दाखून आशिल्ल्या म्हणून तो 10,000 गाय दितके ते कसं फुल गाय म्हळ्यार 10,000 गाय हें केलेलें पुरा गायीक हें केलेलें श्रृंगार करून दिलेलें मागीर 3,000 सखी दितके फुल्ल तांगेले फुल्ल आभरण घालेले पुरा मागीर म्हळ्यार फुडले म्हणकेची ते हें क्षत्रिय राजान धुवेक दिताना जोटू हें पुरा पिटोवचे वधूल कडेन दाखून दिवचे हें पुरा तांगेले क्रम आशिल्ले सेम सखी पेटोवन दिता गाय पेटोवन दिता तो 9,000 हें कसं हस्ती मागीर 100 रथ पुरा तो हें दिता आनी 9 लक्ष रथ मागीर 80 कोटी कुदुरिकೈ कितलेकीच 100 इतकट्यान सेवक जितदाळू तशी तांगेल पुरा हें करच्याक म्हळ्यार तशी न्हय की तांणी हेंशी तांकां चंदुकोन पळोवप तशी चेडू म्हळ्यार कुटुंबा म्हणकीच तांणी दिल्ले तांगेल ओट आयिल्ले सखी तांगेल ओटचिल्ले परिचारिके तांकां पुरा तशी न्हय तांकां तशी तितलेंची चंदायर पळोवच्याक तांकां कसकस जेवका तांकां तशीची सैन्य पुरा रक्षण पुरा कुशेरी तो हें कोरून घेता धुवेक पेटून दितके तांतू कसं जाता म्हळ्यार हांगा बरलेल पुरा रायांक कसं जाता हें ते पुरा हाका स्पर्धेक आयिल्लीची तांणी सोलून गेलेलींची तांकां कृष्णाला वैरी जाळ येता कृष्ण तिका घेवन द्वारके वत म्हणटाना हें पुरा राय तागेल वैरी अटॅक करच्याक येता कृष्णाक सो ते खंय घेता कृष्ण अर्जुन येता अर्जुन कृष्णाला सकना तो येवन तांकां पुरा जनाक डिफीट करून कृष्णाक खुशी जाता गेल वैरी अर्जुनाल वैरी पुरा जनाक तो धांवडायता ते आशिल्ल्याक पुरा जना सोलसून घेता सोलवयता अर्जुन तशी कृष्ण
एक घेवन नग्नजी तिका म्हळ्यार सत्याक ताका घेवन द्वारकाक वता. सो तशेंची कृष्ण श्रुतकीर्ती म्हणून नेक्स्ट तागेली तिनीची हें जाता. श्रुतकीर्ती म्हळ्यार केकई देशाची आसता. ती कोण श्रुतकीर्ती कृष्णाली अन्ना पयण्याक केकई देशाची राजाची तिगेल धुव भद्रा म्हणून ती काही कृष्णाक हळदी करून घेवका म्हणून मस्त आशा आसता. सो ती तशीची कृष्णाक हळदी करून घेता. हें जेवन कृष्ण तिका तेगेले धर्मपत्नी जेवन ते स्वीकार करून घेता. मागीर पंचाची लास्टाची मदरासू देशाची रायाली धुव कोण ती लक्ष्मणा म्हणून. सो तशी तांगे ते स्वयंवर आसता. तो तांतूं कृष्ण तिका थंय दाखोवन हें घेवन येता अपरसून घेवन येता तिका. सो अशी कृष्णाले 5 जन म्हळ्यार चड ಅಂತ एक्सप्लेनेशन दिनी जस्ट दिला हंगेले कोणाले कालीन दिले आणि नग्न ती तांगेल दितला मागीर वरले पुरा जनाले थोडे थोडे एक्सप्लेनेशन सांगतो. सो तशी कृष्णाले हे 5 क्वीन्स हंगेल ಒಟ್ಟು हळदीक जेता. सो कृष्ण द्वारकेक घेवन वता. तश मागीर कृष्ण तेंची 16,000 बायलांक तागेले हळदीक जेता. बोमासुराल तांणी हंत आशिल्लींची खंयच्यान तूं बंदी जावन आशिल्लींची ताका हें कोर बोमासुराक राक्षस बोमासुर राक्षसाक दिवश मारून तो 16,000 तांगेले उठ आशिल्ले कैदी तशिल्ल्यांचे हांकां तो पत्नी म्हणून स्वीकार करून घेता कृष्ण. सो आतां हें हांगे इतलें हें जालें कृष्णाले 5 क्वीन्स म्हणून. सो हांव हांगाची रपकार येता मिगेली भितर गोतना चूकी खंडीत जावन आसता पुरा चूकी. सो आनी कसले कोणाक गोत आसल्यार प्लीज मथुरा माताजी जेव्हा कोणी जेव्हा प्लीज तुम्ही हें कराच माताजी. कसं आसलं रे मथुरा माताजी तेव्हा सिनियर डिवोटी प्लीज तुम्ही ऍड करूयात माताजी. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. तुम्ही विनोदा मारणी माताजी आज फर्स्ट टाइम ऐकूचे. आय हर्ड फॉर व्हेरी लेस टाइम पण तुम्ही लाय कोण एक्सप्लेन केलंय. हांव हरशी विचार का म्हूण केले नागनजी ती आनी आनीक नाव आसले तिगेले सत्या म्हणून ताजे पयले तुम्ही आन्सर दिवनू जाल्या पयले दिवन सांगून जाल्या. I was feeling as if you are totally lost in this Leela. Mary, तुम्ही explain करता करता you were with the flow. Very nice, Mataji. Wonderful. Thank you, Mataji. तुमगे पुरा आशीर्वाद माताजी. भागवत पुराण कोंकणी त्यात अनेक फॅकल्टी आयले लायक फॅकल्टी आयले आसा. हरी बोल माताजी. हांव माताजी म्हाका कसले योग्यता ना. सो हे कसं म्हणटा अशी मुरलीधरचरण प्रभुजी आणि सखीचरण माताजी ना तांकां गोतना मिगेल वेरी कसा विश्वास घेस पण म्हाका मिगेल वेर ना बट तांकां मिगेल वेरचे मिगेला भशेन तांकां म्हाका मिगेल भशेन तांकां मिगेल वेर चड विश्वास की हांव करता म्हणून. सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. म्हाका रियली आमगेला म्हणजे कितले जणांक हांतू कृष्णा भक्तीन हाळतानी मिगेला कसले वर्ड्स ना तांकां सांगच्याक कसं सांगचें म्हण म्हाका कळना. म्हाका हांव तेंचे मनस्पूर्वक इतलें तांगेले आशिर्वाद मागता अशेंची मागीर मिगेल वेरी अशेंचे आशिर्वाद करता तुमगेले पुरा जनां जो कमल सीता माताजी मथुरा माताजी पुरा जनां रेवती प्रिया माताजी कसले चड गोतना सखी सांगता चमकली मिगेल बुद्धी बट म्हाका म्हणजे तांच्या प्रोजीना ऑलरेडी ते पेटयल्या. सो तांणी कसे पेटयले की ते पुरा आयकून थोड्यांचो वाजून आनी म्हाका आनी सतीरूपा माताजीन मागीर आमगेल्या उत्तम नरसिंह प्रभुजीन पुरा जणांन हेल्प केलें. म्हळ्यार म्हाका त्या म्हणटा भंय आशिल्लें. सो पुरा जणांन म्हाका एक धैर्य दिलें. सो मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. माताजी भारी लायक कोण सांगला तुम्ही. फर्स्ट टाइम जाल्यार all points you have covered in such a nice fluent way. Really great. म्हाका कॉन्फिडन्स असेल तुमची वेरी जाल्यार भारी लायक कोण सांगला लेखी लायक कोण बेस्ट कोण सांगला पुरा पॉइंट्स कवर केला. मागीर द वे इन विच यू हॅव प्रेझेंटेड इट ऑल्सो इज व्हेरी गुड. द बेस्ट लायक कोण सांगला.
ऑथेंटिक जाऊन सांगितलं सर. सो वी आर व्हेरी हॅपी विथ दॅट. फर्स्ट इज लाईक रे. थँक्यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इथं बोल. विद्या माताजी, आवाज ऐक पडतास की दिव्या किणी माताजी? हा वही माताजी ऐकत आहे. ओके ओके. जय हो विद्या माताजी, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಗುಣ ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಅಸ್ತಿ ತನೆ ಕೀರ್ತನೆಯ ಸದಾ ಹರಿಂತು ಕೀರ್ತನ್ ಕೊರ್ಚಾ ಹೆಡ್ನೈ ತತ್ಪರಸ್तात. ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ इन्स्पिरेशनल टू मी. तांगेल निमित्त हांव विंग विंग श्लोक स्तोत्र आणि भजन घेवच्या इन्स्पायर जाता. हांव शिकोच म्हणून तर एकदम मोनोटोनस आसा. इट्स बिकॉज ऑफ शी आय कम अप टू वेरियस डिफरंट हंतकून पिक्चर इन्स्पायर केलेले. सो ऑल ग्लोरीज टू विद्या माताजी. तांगेलो आवाज भारी सुरेख आस आणि कितले चंद निर्मळ तांगेल मन आस. व्हेरी सिन्सियर डिवोटी. आणि तो कल्मिनेट जावच म्हणटा पळय आयच्या लेक्चरान दिसून येता तांगेल ते कल्मिनेशन. सिन्सियरली ती गेले ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಇಂತೆ ಬುಕ್ ಕಸನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ವಿಂಗ್ಗಳ ಜನ ಒಟ್ಟು ಪೋರ್ನು ಎಂಟಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹಾನು ದೇವಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಗೀತ. ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಜಿ. ವಂಡರ್फुल सेवा आहे देता तुम्ही. व्हेरी इन्स्पिरेशनल सोल ऍक्च्युअली. आणि त्यांनी केन्ना स्टार्ट करता म्हाका कांय गोतना म्हणून बट तांकां पुरा गोत आसता. आणि शी आय हॅव सीन व्हेरी फ्यू पीपल म्हणटा पळय भिल्लार वरी हे करचे जायना म्हूण लेखल्यार वरी त्यांनी फोर्न तांकां पारंगत जातात. आणि ते एक एक्झाम्पल मा विद्या माताजी. आय हॅव सीन हर ग्रोईंग and she's making me also growing with her. That is her beauty. Thank you Mataji. All glories to you. Hare Krishna. आणि मुखार विकाराबाची we love to hear from you. हरी बोल. दंडवत प्रणाम महेश. एक मिनिट. थँक्यू राधिका माताजी. मुरलीधर चरण प्रभू तुमका सगळ्या सांगू. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. इतली बिसी आशिल शेड्यूल आणि तुमगेल घरकडे विजिटर्स आहेत आणि पुरा आसाची जाल्यार तुम्ही प्रिपेअर करून आयची सेशन काढलेलं आसा. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभूजी. थँक्यू. दंडवत प्रणाम. आणि कोणाक कसं सांगू. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुमगे फर्स्ट सेशन म्हणून कळना तुम्ही तिथे चंद्र कोण एक्सप्लेन केलेलं असा. तशी तुम्ही मुखारसून येऊन आणि ते सेशन घेऊ का तुमगे सेव देऊ का म्हणून निघून घेतो माताजी. तुम्ही पांच राणी कालिंदी मित्रवृंदा सत्या भद्रा आणि लक्ष्मण अंगेर ಬಗ್ಗೆ नुसतं चंद्र कोण एक्सप्लेन केलेलं असं. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. हरी बोल आणि कोणाक माताजी. हरी बोल. जय हो. ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಳ ಭಾರಿ ಚಂದಲ್ಲ. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तुमची क्लास ती पहिलेच फावटी अशी काय कळा ना. इतकं मस्त प्रेझेंटेशन दिलं तुम्ही. खरंच धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभूजी. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं सांगू. माझ्याला ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ सांगतो. तुमक सगळ्यांक ಗೊತ್ತशील म्हणजे भागवत प्रवाह सिरीज चलत असा. सोमवार बुधवार आणि शुक्रवार 8:30 30th एप्रिल बुधवाराक टॉपिक असं मोर दॅन 16,000 क्वीन्स घेवच्या येत असती. हिस ग्रेस विजय गोविंद प्रभू. तुम्ही सगळ्यांनी हे सेशन जॉईन जाऊ का म्हणून निवडून घेता. तशी जी शनिवार 7:30 श्रीला प्रभुपाद लीलामृत चलत असा. हे सेशनाक तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन जाऊ का म्हणून निवडून घेता. तशीची संडे सकाळी 6:30 जपा सेशन असता. कोणाक कुणी 10 नामपराध सांगता जेव्हा एक राउंड लीड चॅन्टिंग करता म्हणून असल्यारी तुम्ही तुमगे नाव श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजीला दिवेत. तशीची मे 8 गुरुवार मोहिनी एकादशी असत. तशा संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असता. 5:30 स्टार्ट जाता संजे. चॅप्टर 1 to 6 श्रीमती भारती पै माताजी. 7 to 12 श्रीमती माया नायक माताजी. आणि 13 to 18 हरग्रेस विनोदावाणी माताजी म्हणजे विद्या पै माताजी तुम्ही नाव दिवेत. तशीची प्रति सेशन स्टार्ट जावची पुढे 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन असता.
कोणाक कीर्तन सांगच्या इंटरेस्ट असल्यारी तुम्ही हरग्रेस जय गौरांगी माताजी उलय जयंती नाईक माताजीक नाव दिवेत. तशीच ही भागवत पुराणा कोंकणी तकून ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जाल्लेलो आसा. तुमका हाचे ಬಗ್ಗೆ चड डिटेल्स जावक जाल्यार हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी जेव्हा हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत. तशीच नेक्स्ट मे 1 वैष्णव भजन संध्या आसा हे चेडवां स्पेशल हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन असता. तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन जावन त्या चेडवांक एनकरेजमेंट करतात आणि प्रोत्साह दिवका म्हणून तुम्ही निमगून येता. तुम्ही कोणाक कसले सांगचा ना जाल्यार नरसिंह करून सेशन एंड करूया. हरे कृष्ण उग्रम माताजी. हा हरे कृष्ण. आज ही श्रीमान विप्रसुदामा प्रभूला आणि हरग्रेस राधिकाबाव माताजीला वेडिंग एनिवर्सरी आसा. तांगेल खातीर आमी प्रार्थना करूया. त्यांनी आता श्री जुहू टेम्पलांत राधा रासबिहारी टेम्पलांत आसाची. हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हमको पूरा तनी इंस्पायर करता आसाची रेगुलरली इन ऑल मैनर. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस वेडिंग एनिवर्सरी राधिका माताजी. आम्ही आता नरसिंह करून सेशन एंड करूया. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्. श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह. प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृङ्गा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखामः अद्भुत श्रृङ्गामण्डलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद. निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीला गुरुदेव की जय. अंग उपस्थित असेल सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण.